Welcome back. Chief Minister Parrikar has assured agitated RKkars to be calm on Costa ground issue. He said he will meet both the parties for an amicable solution. RK Ground Bachao Association handed over a memorandum to the CM demanding suspension of PI Sudesh Naik. Next Saturday I'll speak to him. I am trying to work out an amicable solution. His interest is financial. Your interest is ground. So I will try to meet both. That's a legacy case. We want suspension of PI Sudesh Naik. That is. I I think this issue needs to be slightly discussed separately. Members of RK Ground Bachao Abhiyan are up in arms against the PI Sudesh Naik. Costa ground सांगला की he will look into the matter आणि आमका उगी राहून सांगला 100% आणि थोडे दिवस उगी राहून सांगला आणि सेम टाइम आपण पालावर बिल्डर आहे को धडल्या सांगला थोडे दिवस उगी राव. He will come to some logical conclusion which will benefit all 20,000 RKkar and we expect that he will do so. मेमोरंडम दिल्लो आसा जाचेर आमी मागला की PI सुदेश नायक पुलिस इन्स्पेक्टर सुदेश नायक ताजी इमिजिएट सस्पेन्शन करपाचें. जो अत्यंत निष्क्रिय पुलिस ऑफिसर जाचे नांवा खातीर आमचे मडगांवचें नांव बदनाम जाता. जो मनीस 5 मिनटान 25 जणांचेर इनोसंट लोकांचेर ताणें रेजिस्ट्रेशन केल्लें आसा कंप्लेंट बेस्ड ऑन द फॉल्स कंप्लेंट फायल्ड बाय द बिल्डर. तातूंत अशे तरेन कंप्लेंट आसा रायटिंग आसा ट्रेसपासिंग आसा आपल्या दाण्यांनी मारलो म्हणून. तातूंत त्या मनशाची इंटिग्रिटी आनी ताचो स्टँडर्ड कळटा. The association claims that Margaon PI had refused to file their counter-complaint against the builder, alleging the PI to be hand in gloves with the builder. Reporter Samir Bhatt for Prudent. Mormugaon councillors have taken an objection that a retired person is attending office work. Councillors allege that retired clerk Damo Naik attends the office work. However, Chief Officer of Mormugaon said it is a false assertion. की दामू नायक म्हणटा तो आमचो ऑफिसान आमच्या कामाक ना आनी जर तेका धरून जर कोणी कितें काम करता आमकां येवन जबाबदार धरपाचें ना. फायल मिसींग जाले आनी कितें जालें जाल्यार बेश्टी एलिगेशनां हेजेर तेजेर वयता आनी बरो कोण इनोसंट स्टाफ आहा तेजेर बेश्टी एलिगेशन येवंक शकता. जाल्यार कोण रिटायर जालो ताणें सर्वीस केल्या उपरांत रिटायरमेंट जालें की हांगा आनी येवपाचें न्हू. बऱ्या भाशेन येता दुसरी गजाल येवन आपल्या टेबलार बसप ही चुकीची गजाल जाना आनी चीफ ऑफिसर हेजेर एक्शन घेतलो. If he has not handed over the charge list to successor fellow, he has to give it. But I have been told that he is not attending office. But whenever the staff is calling for some old file reference, he is coming and helping them. It is not like that he is discharging his duties here because he has already retired. The Verna Goods Shed Transporters Union feels that they are given stepmotherly treatment. Members of the union complain that Transport Department has issued show-cause notices to them alleging overload. However, others are allowed to move with loaded trucks. The members have demanded justice or have threatened of severe agitation. आमचे हिंगा धंदो चलोवंक लागल्याक जायती वर्सां जाली आनी आतां सडनली ग्रीन गोवा फाउंडेशनान आमचेर कंप्लेन दिला आमी ओवरलोडिंग कोत्ताय म्हणून. आमी ओवरलोडिंग कोरिनाय आनी तेणी सोमतो आरटीओ कंप्लेन दिला आनी आरटीओन आमकां ते स्टॉप केला ओवरलोडिंग शोकोस नोटीस दिवन आमचे आमी स्टॉप केला. पूण दुसरी गाडी येवन सगळे भरून वयताय ओवरलोड कोताय सगळेच. आमची गाडी आमी इतले दीस जाले आमी ड्रायव्हरांक आमी बसोवन आतां पगार दिताय. आरटीओ तेच परी आमी आरटीओ आज हें केला परत ओवरलोडिंग ऑफ सिमेंट म्हूण हें केला आनी ह्या ओवरलोडिंगाचें आमी तांकां बरयलां की जे भायली गाडी येवन ओवरलोडिंग कोत्ताय तांकां धरचे जावं कितें एक्शन घेवचें ओवरलोड आहा जाल्यार. आनी आमकां लोकल्स आहा की जस्टीस दिसी की आमकां तें परत आमगे बिजनस आमकां चलोवपाक आमचे तर मागणी जावना जाल्यार आमी कितें आख्खे फूल गोवा ओवरलोड हुंयच्या गोडावनाक बसता हुंय डिलराक बसता हुंय फॅक्टरीन बसता थिंगा आमी सगळे आसतले आनी आमी तो केशे भाशेन बंद करतले. ग्रीन गोवा फाउंडेशनान आमचे इतलें कंप्लेंट केलो हाय ओवरलोड भरताय म्हण. आतां आमी ओवरलोड भरपाक आमचें कांय ना आनी आमी ओवरलोड कांय भरनाय तर आमी बरें कॉपरेट जाताय आनी हेचे भाशेन आमचे हें गेले तेणें ते भाशेन तेणें आख्खे दुसऱ्यांचेर घेवचें आनी आख्खे गोंया ओवरलोड चलता तो बंद करचो. Let's take a short break. Stay tuned.